वर्साचो सादो काळ 8वें सातोळे मंगळार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, अध्याय 10 वळी 28 ते 31. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हटलें, पळय, आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमाळ्या बराबर तो घरादारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो. आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात ती 7 जाणां निमाणी जातली, आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जेजू म्हणटा, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमाळ्या बराबर तो घरादारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो. आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो. खऱ्यांनीच जेजूचें कार्य करतना आमी कितें सॅक्रिफीस करता काय, कसलो त्याग आमी करता काय. एकाक 100 इनाम देव आमकां बसयता. ताचो मोग संतोष, दादोसपण, शांती समाजान आमकां फावो जाता. मोगान जेजूचो पाटलाव करूंक आनी शुभ वर्तमानाचें कार्य आमच्या उतरांनी आनी कोडण्यांनी करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी देवा बापाची कृपा आमकां जण एकल्याक मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागुया. आमेन.